गोंयचें हीत गोंयान फुडल्यो ज्यो गजाली जावंक जाय त्यो बरोबर दिशेन वचूंक जाय म्हणून हांवें हें आव्हान स्विकारलें। आनी आव्हान स्विकारतकूच मागीर खंय उबो रावपाचो स्वाभावीक आशिल्लें की पणजे सीट हो सिद्धार्थ कुंकळकारान तो निवडून आयला, तो म्हज्या जाग्यार निवडून आयल्या मुळे तो हो सीट खाली करतलो अशें एक मनान संकल्पना सगळ्यांची आशिल्ली। पण निलेशान एक वेगळेंच वातावरण तयार केलें। निलेशान सगळ्या समोर सांगून उडयलें की आपूण सीट खाली करपाक तयार आहा। निर्णय घेवच्या पयलीं एकदां कुडचडकारा बरोबर कुडचडच्या लोकां बरोबर एकदां कार्यकर्त्यां बरोबर एकदां इंटरॅक्शन करप हें म्हजें कर्तव्य आशिल्लें। आनी म्हणून आयज मुद्दम आयला, कारण फाल्यां सोमार आनी मंगळार फाल्यां परवा येरवा 3 दिसां नंतर ह्या संदर्भांतलें कितें तें जाहीर जातलें। आनी म्हणून तुमचे कडेन उलोवपाचो पयलो मान हांवें घेतलेलो आसा। ताच्या पयलीं पणजे एक अशीच कार्यकर्त्यांची मिटींग जाली, तातूंतय कार्यकर्त्यांनी म्हाका सांगलें की तूं पणजेच राव गो, तो आग्रो आसाच तांचो। त्यामुळे ह्या 2 मतदारसंघां पैकी खंय तरी निर्णय जातलो, हाच्या बद्दल दुबाव करपाची गरज ना। म्हत्वाचो विशय हांव हांगा सांगूंक सोदतां, आमदार कोण आसा आनी हांव हांगाच्यान उबो रावतलो काय पणजेच्यान उबो रावतलो हाजो निर्णया पयलीं खंय उबो रावलो सुद्दां जाल्यार कुडचड्याक हो एक जो तुमी भोवमान दिलो म्हाका जे ऑफर दिवन तो भोवमान हांव तकलेंत दवरतलो। आनी त्या भोवमाना मुळे उबो कसो खंय रावलो हाची चिंता न करता म्हज्या दृश्टीन हो म्हजो मतदारसंघ अशी भावना हांगाचें 5 वर्सां डेव्हलपमेंट हें गतीन फुडें वतलें हें सांगपाक तुमकां आयलां।